गरीब लोगों का स्कीम कैसा होना चाहिए, इसमें नहीं देखा कि मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सब समाज को दिया, जो भी बेनिफिट मिले हर समाज को मिली। भारतीय जनता पार्टी ये है सबको लेके चलती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम एक जोश से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से पूछो, ये सिर्फ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, उनके पास और कुछ इशू नहीं। अगर हम उससे कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में पूछो, वो सवाल का जवाब नहीं देते। गरीबी के बारे में पूछो, सवाल का जवाब नहीं देते। ये सिर्फ कम्युनल। आज पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में मुसलमान भाइयों ने, माइनॉरिटी ने ये सोच लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जो होएगा नरेंद्र मोदी जी होएगा। और यहाँ के गोवा के मुसलमान भी यही इनकी सोच है कि अगर हम सेफ रहेंगे तो एक ही नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें यहाँ पर गोवा गवर्नमेंट माननीय मनोहर पर्रिकर ने आज जो हज की हमें पैसे मिलते थे, जो 5 लाख, कांग्रेस वो भी देने को कोशिश नहीं करते थे, फिर आज हमें 16 लाख मुसलमान को हज के कमेटी के लिए दी गई है। और मुसलमान के लिए हज के लिए भी और कुछ देने के बाद हमें इंशाल्लाह मिलेगा। और जो भी मुसलमान का डिमांड्स है इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय मनोहर पर्रिकर करेंगे। मैं दुआ रखता हूं मेरे मुसलमान भाइयों बहनों से, सेंट्रल में हमारा प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी हो जाएगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे गोवा के हमें 2 ही सीट, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, आप लोग हमारे साथ रहेंगे और हमें जिका कह देंगे। शुक्रिया। परत एकदा हांव विनंती करता, ह्या उजवे बाजूक थोडे 2 ब्लॉक खाली आसात आणि आमचे सगळे भाव थंय उबे रावल्यात, तांच्यांनी हांगा बसून घेवचें, उजवे बाजून मातशें बसून घेवचें। हांव श्री गणेश गांवकर हांचे कडेन मागतां की तांणी ह्या जनसमुदायाक संबोधीत करचें। सन्माननीय व्यासपीठ आणि सबंद गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान येयल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावनो भयणीनो, विजय संकल्प रॅली भारतीय जनता पक्षान जी आयोजीत केल्ली आसा आयज, हांव म्हाका स्वताक भाग्यवान समजता की तुमचे बरोबर एक विटनेस म्हणून ह्या अफाट रॅलीचो, आनी हो म्हाका संदी मेळ्ळ्या त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता। गोंयान आनी देशान खूब प्रश्न आसा, वेगळे वेगळे प्रश्न आसा। साधारण 80% लोक जे आसा देशांतले ते 100 रुपया कमाई दिसाक करूं शकना। 30% लोक अशिक्षीत आसा। प्रत्येक दुसरो भुरगो जन्माक येता तो कुपोशणांत बळी पडलेलो आसा। आनी अशा प्रसंगाचेर जे सद्याचे सरकार देशांत चलता काँग्रेसीचे, ते आमकां सेफगार्ड करपाकच शकना। आनी ह्या खातीर ह्या सगळ्या प्रश्नाचें उत्तर म्हणून आमचे कडेन फक्त एकूच व्यक्ती आसा, आनी ती व्यक्ती म्हणल्यार नरेंद्र मोदीजी। आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी गोंयच्या 2 सिटांक जिखपाक प्रयत्न करपाक जाय। आनी जर तर हो सगळो समुदाय जर पळयलो जायत समोरचो, जाल्यार 100% यश भारतीय जनता पक्षाचेंच आसा। हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता की एकूच मंत्र तुमी हांगच्यान वयता आसतना घेवन चला, आनी तो मंत्र म्हणल्यार नमो मंत्र। आनी ह्या नमो मंत्राचेरच आमी 2 सीट गोंयच्या जिखतले, आनी जेन्ना जेन्ना गोंयचे 2 सीट जिखता तेन्ना देशाक भारतीय जनता पक्ष सरकार येता। आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आनी सगळ्या प्रश्नाचेर जर मात करतले, गोंयाक जो मायनिंगाचो प्रश्न आसा, हांव निश्चित विश्वासान सांगूं शकता की मायनिंगाचो प्रश्न जर सॉल्व जातलो जाल्यार दिल्लीक भारतीय जनता पक्षाची सरकार आनी नरेंद्र मोदीजीच पंतप्रधान जावपाक जाय, आनी आमी सगळे 100% यशस्वी करून दाखयतले। इतलेंच सांगून
सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. जय. सगळ्या युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक विनंती आसा की त्या सायडीन वचा सगळे जाण. जे लोक थंय उबे आसा तांकां हळूहळू ह्या सायडीन उबे बसपा खातीर धाडून दियात. जे लोक उबे आसा तांच्यांनी बसून घेया दाखयता. फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक येत आसा. तुम्ही जर बसले जाल्यार फाटल्या लोकांची आमी व्यवस्थित बसपाची व्यवस्था करपाक शकतले. ह्या सायडीन अजून जागो आसा. जितले लोक येवपाक शकता ह्या सायडीन तितले लोक ह्या सायडीन या. हळूहळू हे जे आसा सूर्य सकयल वता वत लागचें ना तुमकां. ह्या सायडीन बसून घ्या. हे ब्लॉक रिकामी आसा अजून. तुमकां व्यवस्थित सभा पळोवपाक मेळटली. युवा मोर्चाच्या त्या पळय समोर म्हणजे लोक कार्यकर्ते दिसता. एका जाग्यार उबे रावं नाका. वचून थंयसर लोकांक सगळ्या जाणांक ह्या सायडीन धाडून दिया दाखयता. श्री प्रमोद सावंत तांचे कडेन मागता आनी तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें. हॅलो. विजय संकल्प रॅली 12 जानेवारी दिसा आयच्या ह्या रॅलीक व्यासपीठार आशिल्ले भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष विनयभाई तेंडुलकर, हेर सगळे मानेस्त समोर आशिल्ले पत्रकार भाव आनी समस्त गोंयच्या भावां आनी भयणांनो, तुम्ही सगळ्यांनी फाटल्या 19 म्हयन्या पयलीं तुमच्या एका मतान गोमंतकांत परिवर्तन घडयलें आनी तुम्ही पळयलें भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, मनोहर पर्रीकराचे सरकार तुमकां कितें कितें दिवंक शकता हे तुम्ही पळयलें. तेच परिवर्तन आमकां लोकसभेच्या निवडणुकेंत घडोवपाचें आसा. परत एकदा तुमच्या एका मतान तुमच्या ह्या भारत देशात परिवर्तन घडोवपाचें आसा. तेका सज्ज जायात. आनी म्हाका दिसता तुमचे एक मत जे आसा हे ह्या देशात परिवर्तन घडोवन हाडटलें. आनी फाटल्या 10 वर्सांक UPA सरकारान केल्ले सगळे घोटाळे, मागीर तो चारा घोटाळा आसतलो, आदर्श घोटाळा आसतलो, 2G घोटाळा आसतलो, हेलिकॉप्टर घोटाळा आसतलो आनी बाकी सगळी केल्ली कोळसा घोटाळा, अशी कितलेशेच घोटाळे जर घोटाळ्यांची नांवां घेवन गेलो आसात जाल्यार ते घोटाळ्याची नांवां घेवन सोंपची ना. फाटल्या 10 वर्सांनी हेंच्यांनी देशाक लुटलेलो आसा आनी ह्या जनतेक, ह्या देशाच्या जनतेक जर आमी परत एकदा बऱ्या मार्गार हाडटले आसात जाल्यार ताका भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येवप आनी नरेंद्र भाई मोदी हे आमचे पंतप्रधान जावप हाची अत्यंत गरज आसा. म्हाका खबर आसा 2 वर्सां पयलीं आतांचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे साखळे म्हाज्या मतदारसंघात आयिल्ले फाटल्या इलेक्शनाच्या प्रचाराक आनी समस्त काँग्रेसीन सगळो नेट लायिल्लो. अर्दे लोक कर्नाटकाच्यान हाडलेले, महाराष्ट्रांतल्यान हाडलेले. आमी मुद्दाम आमचे 4-5 कार्यकर्ते पळोवपाक गेल्ले सभेक लोक कितले आसा ते. आनी पळयत जाल्यार सभेक सगळ्यात चडांत चड लोक जे असले हे फक्त 20,000. आनी तेज्या फुडली शर्मेची गोष्ट सांगता. पंतप्रधान मनमोहन सिंग जे असले ते जवळपास 20 मिनटां मायकार फक्त उबेच उरले. ते भाशणूच करूंक शकले ना. त्या खातीर आयची ही महारॅली तुमच्या सगळ्यांक परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक अभिवादन करता. तुम्ही सगळ्यांनी ही रॅली जी आसा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन सक्सेसफूल करून दाखयल्ली आसा. आनी ह्या रॅलीच्या निमित्तान हो भारत देश जो आसा श्रेष्ठ भारत आमी जो म्हणटा नरेंद्र मोदींच्या भाशेन जर सांगपाचो जालो आसत जाल्यार आमचा एकतेचो संदेश जो आसा हो संदेश सांगता. आमी पळयता ह्या देशात जरी विविधता असली, भिन्नता असली जाल्यार आमी म्हणटा भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, संस्कृती अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक. आणि ते जावन आसात नरेंद्रभाई मोदी. आणि ह्या देशाचे पंतप्रधान कोण जातले आसत जाल्यार ते नरेंद्रभाई मोदी. आणि तेकाच लागून तुम्ही सगळ्यांनी ह्या गोंयच्या दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिवपाची अत्यंत गरज आसा. आणि तुम्ही दितले इतकेच सांगून माझी 2 उतरां पुराय करता. जय हिंद, जय गोमंतक. एक सुनावणी आसा. एक भुरगो ताचें नांव आसा व्यंकटेश मल्लिया. हो साणिल्लो आसा
ताजी आवय रजिस्ट्रेशन कावंटर आसा थंय आसा. फाटलो भुरगो जो गोवा वेल्लाचो ताणें त्या रजिस्ट्रेशन कावंटराचेर वचून मेळचें. आमचे मदीं आसा आमचे एलायन्स पार्टनर आनी सरकारांतले मंत्री श्री सुदीन ढवळीकर तशेंच लवू मामलेकर. हांव तांचें स्वागत करतां. हांव मागतां मिसेस अलिना साल्दना हांचे कडेन की तांणी ह्या जनसमुदायाक संबोधीत करचें. Dignitaries on the days and off the days, party workers, and my dear people of Goa. It is just over 21 months since the BJP-led government took over the reins of administration of the state of Goa. And in spite of all obstacles it has faced during this period, I can very confidently say that this government has delivered many of the promises it had made to the people of Goa during its campaign. The common man, the Aam Aadmi of the state, is happy being the beneficiary of the many schemes introduced by this government in spite of the difficult financial circumstances. The people of Goa are also aware of the various major developmental works that are happening throughout the state. My dear people, we are all aware that very soon the country will go to the polls to elect a new government at the center. The big question is, which party do we vote to power at the center? This takes very little analysis considering the present state of affairs at the center. Corruption has been the #1 issue in the minds of the electorate because the Congress-led UPA government has given us one scam after another, and it is high time we vote this government out of power. The BJP is the only alternative at the national level which can provide a stable, capable, and corruption-free government. And under the leadership of Shri Narendra Ji Modi, I am sure the BJP will win the forthcoming Lok Sabha elections on its own with a thumping majority. Shri Narendra Ji Modi has proved to be one of the most capable administrators in the country. He has not only transformed Gujarat into a model state, but more importantly, the people of Gujarat are totally content and happy with his administration. Shri Modi has successfully reduced employment in Gujarat and has brought development and progress to the state with his novel ideas, plans, and schemes. Ladies and gentlemen, India desperately needs a change of government at the center, and it is only the BJP with Shri Narendra Ji Modi at the helm that can put India back onto the tracks of rapid progress. At this juncture, I'm sorry, but our Prime Ministerial candidate has not yet arrived. Nevertheless, I wish to place before Shri Narendra Ji Modi, the BJP Prime Ministerial candidate, the demand of the people of the state of Goa for special status under Article 371 of the Constitution of India. I am sure Shri Narendra Ji Modi is aware that Goa is the smallest state of the country, its area being smaller than the smallest district of any of the neighboring states. Special status for Goa under Article 371 is required in order